Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव बहिणांनो आमचे दोनूय हात वयर उबारून आमी अन्य भाशेन देवाक दिन वासुया. कित्याक पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशां लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. कोण तांकां सजमोन घेयनात, पूण आत्म्या वरवीं ती गुडार सताची खबर करतात. ज्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलयता आमी खंयच्या मनशां लागीं उलयना, आमी देवा लागीं उलयता. आत्म्या वरवीं आत्म्यान आमी देवा सांगात उलयता. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता देव आत्मो आनी ताच्या भस्प्यांनी ताका आत्म्यान आनी सतान भजूंक जाय. तर ह्या वेळार आमी आमचे दोनूय हात वयर उबारया आनी अन्य भाशेन उलोवया. घडी आमकां अन्य भाशा येत नासल्यार आमी हालेलुया हालेलुया देवाची वाखाणणी करया. ओब्राहान तालाबा शिखात्र ओत्र मा सिखारा बाराबान दलेहे लिब्राहान ताराबा शिखामान तोरो ओत्र मा सिके रेबे रेबे लिब्रान तोरो बो शिखात्र मा सोराबा शिखात्र लांदे. ओ हालेलुया. जाकोबाची चीट अध्याय 1 आनी 12वी ओळ आमकां सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 12. ताणेन थी रावता तो मनीस सुभागी, ताची परीक्षा जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान भासायलेलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचें उतर ह्या सुवातेर आमकां सांगता, जो कोण ताणेन थी रावता तो मनीस सुभागी म्हटल्यार भागी. कित्याक ताची परीक्षा जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान भासायलेलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. कित्याक ही आमची परीक्षा जातच देव आमकां अधिकार दिता जिविताच्या मुकुटाचो. आयज आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणांनो जायते कश्ट त्रास पूण आमी थी रावया, घट रावया, त्या देवाचेर विश्वास दवरुया. जायते फावटी अशे प्रसंग आसात मोगाच्यानो की आमकां दिसता आतां आमकां कांयूच फुडें उपाय ना, पूण थी रावया, घट रावया. कित्याक आमचो देव उत्पन्न करणारो देव आसा. देवाक जायना अशें कांय ना मोगाचें, ताका सगळें हय आसा. थी रावया, घट रावया आनी भावार्था वरवीं आमच्या देवाक, आमच्या मोगा वरवीं आमच्या देवाक आमी जिखोन घेवया आनी तो जिविताचो मुकूट आमी घेवया. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु. मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. हात वयर उबारून मोगाच्या भाव भयणांनो देवाक दिन वासुया. कित्याक आमचे जिविताचें कारण तोच जावन आसा.
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, ओह तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, लीमा शांदले ले 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 ले। ओ मैं जीऊं या मरूं, ओ मासांद्रे ले ले ले, libra mahandele re 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 re। तू मोजो दे उरोशिरा bara bara ba, riba sheria la 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 la। ओ hallelujah bashira bade, liba handele shabare। ओ basamake, ओ bashira mandele le 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 le। ओ brahandele beshoria ra ra ra। ओ baseria la 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 la, libera baseria la 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 la। Oh gloria mase, oh mase re 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 re। Oh thank you Lord Jesus, oh hallelujah,
masere beshatralanda. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांच आमचे भितर आसा. ताचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. कित्याक तेची सोबीतकाय आमच्या जिवितान काम करता. तेची सोबीतकाय आमच्या जिवितान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. आयज देवाचें उतर घेयात आनी हें देवाचें उतर पळयात तुमचें जिवीत बदलतलें. आमेन. पळयात आयज देवाचें उतर कितें सांगता. गलीतकारांचें पयलो अवेसर. गलीतकारां चॅप्टर 1 वर्स 15. गलीतकारांचें पत्र पयलो अवेसर आनी 15वी ओळ. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय अशा भाशेन देवाचें उतर सांगता. म्हजे आवयच्या कुशव्यान थान जाणें म्हाका वेचून कुशीन काडला आनी आपले कुरपी उदेशी म्हाका आपयला ताका जाय जाल्लें तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय कितें म्हणटा. म्हज्या आवयच्या कुशव्यान थान जाणें म्हाका वेचून काडला आनी आपले कुरपी उदेशी म्हाका आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बागेंत पावलो गलीतकारांक बरयतना खूब म्हत्वाचें उतर आमकां शिकोवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें म्हणटा. आवयच्या कुशव्यान थावन जाणें म्हाका वेचून कुशीन काडला. प्रेज द लॉर्ड. आवयच्या कुशव्यान थान. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमी जें शिक्षण घेताले वा आमी जी स्टडी करताले आमी स्कुलान आसले न्हू, त्या वेळार एक म्हत्वाची वस्त आमकां रिस्पेक्टाची आमची टिचरी शिकयताली. आनी ती रिस्पेक्टाची वस्त म्हटल्यार तुज्या आवयचो तूं रिस्पेक्ट करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक व्हड म्हत्वाची वस्तू तेंच्यांनी आमकां शिकयलेली. आयज पळयात वेगवेगळ्या रिलीजनान जर तुमी पळयल्यात आवयक एक म्हत्वाचें स्थान दिलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात तुमी मुसलमानां पासून दुसऱ्या रिलीजनान पासून पळयात एक म्हत्वाचें स्थान आपल्या आवयक ते दितात. वा आमी हिंदू आमच्या भावांक मदीं पळयात एक म्हत्वाचें स्थान आपल्या आवयक दितात. प्रेज द लॉर्ड. समजून घ्या. म्हत्वाचें स्थान आपल्या आवयक दितात. कित्याक पळयात. कित्याक हिंदू आनी ऑल रिलीजियस वेगवेगळ्या धर्माचे कित्याक आपल्या आवयक म्हत्वाचें स्थान दितात. बापायक तितलेशें दिनात पूण आवयक म्हत्वाचें स्थान दितात. कित्याक वा आमी अशेंच जर पळोवंक गेले जाल्यार आमचें चड एटॅचमेंट आमचे आवय सांगाता कित्याक आसता. आमचें चड एटॅचमेंट आमच्या आवय सांगाता कित्याक आसता. तेचो एक आन्सर म्हटल्यार तूं तेच्या कुशव्यान जल्माक आसलें. आमेन. वा तूं तेच्या कुशव्यान जल्माक रावलें. प्रेज द लॉर्ड. हें सगळ्यान म्हत्वाचें कारण जावन आसा. आज वेगवेगळ्या रिलीजियसान ते म्हणटात, धर्मान म्हणटात कितें तर आवय ही पयल्या स्थानार येता. प्रेज द लॉर्ड. पूण हें जें देवाचें उतर आसा हें उतर आमकां खूब कितें करता क्लियर. पळयात हांवें तुमकां फाटल्या टायमाक शिकयलेलें जर्मिया चॅप्टर 1 वर्स 5. जर्मियास प्रवादीचो पयलो अवेसर आनी 5वी वळ क्लियर म्हणटा. ज्या वेळार तूं तुज्या आवयच्या कुशव्यान आसलय तेच्या आदी पासून तूं म्हाका जाणा आसलें. म्हटल्यार म्हजी सुरवात ही आवयच्या कुशव्यान थान जावंक ना तर म्हजी सुरवात ही देवा लागसून जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात आवयक आमी चड मान दिता पूण आवय परस एकलो कोण आसा तेका आमी आनीक मान दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ज्या आवयक तूं मान दिताय त्या आवयक त्याच देवान रचला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज कितें म्हणटा बागेंत पावलो. म्हजे आवयच्या कुशव्यांतान जाणें म्हाका वेचून काडून कुशीन काडला. प्रेज द लॉर्ड. वेचून काडून कुशीन काडला.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पळयात बाबा, वेगवेगळ्या जागेचेर आमी पळयता जाल्यार आवयक मान आसा आनी दिवकूच जावं, रिस्पेक्ट दिवकूच जावं. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर ह्या भाशेन म्हणटा, कितें तर आवयच्या कुशव्या आदी हांव तुका वळखा आसलो आनी तूं म्हज्या नजरे मुखार आसलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमची सुरवात ही आवयच्या कुशव्यांतल्यान केन्नाच जावंक ना, तर आमची सुरवात देवा लागसून जाल्या. जर आमची सुरवात देवा लागसून जाल्या जाल्यार तर आमी देवाची आसात जाल्यार आमी देवाचीच जावन रावंक जाय. आमेन. आमी देवाचीच रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी जायते पावटी देवाची जावन रावना, देवाची जावन रावना. प्रेज द लॉर्ड. जायते पावटी आमी देवाची रावंक जायना. आमी पळयात वेगवेगळे आमचीच आमी जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार तुमचें जिवीत तुमी देवाक समर्पण करतात न्हू, त्या वेळार देव तुमच्या जिविताची जबाबदारी घेता. देव जिविताची जबाबदारी घेता. पळयात, जायतीं जाणां आपल्या आवयकूच देव मानतात. ना, आवय देव न्हू. जायतीं जाणां आपल्या बापायकूच देव मानतात. ना, तुजो बापूय देव न्हू. जायतीं जाणां आपल्या गुरुजीक देव मानतात. ना, तुजो गुरुजी तो देव न्हू. जायतीं जाणां आपलो जो कोण मोगाळ आसा तेका देव मानतात. जो कोण तेका प्रॉफीट करून दिता, जो कोण तेका फायदो करून दिता तेका देव मानतात. पूण संवसारांतले हे देव जावन आसा जे मनशांनी केल्लेले. पूण देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, हांव आसा तो आसा. हांव पयलोय आसलो आनी शेवटाकूय आसलो. प्रेज द लॉर्ड. पळय, सजमन घेयात, देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता? देवाचें उतर आयचें हें सांगूंक सोदता, तुजी सुरवात ही आवयच्या कुशव्यांतल्यान जावंक ना, तर तुजी सुरवात ही आदी पासून जाली. आमी फकत आवयच्या कुशव्यांत रावल्या. आमी फकत जशें देवान आमकां एका आवयच्या कुशव्यांत सांबाळून दवरला तशें सांबाळल्या. सो फकत आमी आमची आवयतान देवाची इच्छेनुसार आमी ह्या संवसारान आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. सो आमची आवय जावन आसा आनी आमचो बापूय जावन आसा, देवा मुखार आमकां सांबाळटले. प्रेज द लॉर्ड. देवा मुखार आमकां सांबाळटले. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, सदांच मतीन धरात, थोडीं जाणां आपल्या आवय आनी बापायक देव सजमतात. ना, आवय आनी बापूय देव न्हू. थोडीं जाणां आपल्या गुरुजीक देव मानतात. ना, गुरुजी देव न्हू. थोडीं जाणां आनीक खंयच्या एका बऱ्या मनशाक देव मानतात. ना, हे सगळें जें आसात बाबा तें मनशांनी केल्लें. पूण ह्या सगळ्यांक बुद्धी दितलो, ह्या सगळ्यांक रचतलो एकलोच जावन आसा जेजू क्रिस्त. एकलोच जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी तेच्या भायर देव ना. तेच्या भायर देव ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर आयज आमकां जायते भाशेन सजमयता. जायते भाशेन तें उतर घेवन आमी चलया. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या तुज्या उतरान पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता आनी एक नवें झाड जाता. आनी त्या झाडाची फळ सगळीं जाणां काडटात, कित्याक तें झाड देवा लागसून उत्पन्न जालां. आमेन. गॉड ब्लेस.